नमस्कार योकार गोवा टुडे गित्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। नवी बेकायदेशीर बांदकामां येवंक दिवचे ना, जिल्लोधिकाऱ्यांची हेल्पलायन एक्टिवेट, रस्त्या कडेच्या बेकायदेशीरांचेरूच एक्शन, अनधिकृत अधिकृत करपाचो बसकेन प्लान। वेंचणुके उपरांत 3 वर्सांनी आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार बीजेपीचे कार्यावळीन म्हणटा घर प्रवेशाची गरज ना, भायर सरिल्लो दुसऱ्या घरान वचूना। बेकायदेशीर बांदकाम मोडून कळाव केल्ल्यान बार्देजांतल्या 14 ऑफिसरांचेर एक्शन जावये, मंत्री बाबूश म्हणटा प्रकरण 2 वर्सां पयलींचे, हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करूंक खंय कळाव। स्मार्ट सिटीची कामां बाबत सगळ्यांकूच दिसता, खुद बीजेपीचो पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात म्हणटा आमी 30 मे मेरेनची डेडलायन दिल्या, इमेजिन एजन्सीचो वीट आयला। भंडुरा नाल्यावरवी म्हादयचे उदक मलप्रभेंत व्हरूंक विरोध, शेतकारांचे भूंय संपादन, खानापुरांत शेतकार एक्टिव्हिस्ट एकठांय, बुधवारा मोठे सभेची तयारी। बोंडला झू बंद करपा विशीं संबंधित ऑफिसरान म्हाका कांयच सांगिल्लें ना, राना मंत्री म्हणटा स्पश्टीकरण मागला, निर्णय घेवपी अधिकाऱ्याचेर एक्शन जातली। आनी भोमा ओल्ड गोवा 4 लेन हायवे केंद्रान निधी मंजूर जाल्ल्यान भोमकार चाळवले, गोंयान रामराज्य न्ही रावण राज्य, पुराय गोंयकारांक एकठांय येवपाचो उलो। खबरो विस्तारान। गोंयान खंय आनीक बेकायदेशीर बांदकामां येवंक दिवचे ना, जिल्लोधिकाऱ्यांनी हेल्पलायन एक्टिवेट केल्या। बेकायदेशीर बांदकामांचेर एक्शन जातली, अनधिकृत बांदकामां अधिकृत करपाचो यत्न मुख्यमंत्री उलयला। येणावळ मंत्री बाबूश म्हणटा कोर्टाची अर्द बांदकामां मोड म्हणिना, फक्त रिपोर्ट मागला। माविन म्हणटा गोंयकारांची घरां खंय साल्वार जातली। गोंयांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतला। बेकायदेशीर बांदकामाविशीं रिपोर्ट दिवचो म्हूण पंचायती नगरपालिकांक अर्द, कांय कडेन कारवाय सुरू। मजगतीं आज मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान मंत्र्यां वांगडा बसका जाली। हेन्सफोर्थ कोणाकूच इल्लीगल कितेंच करपाक मेळपाचें ना, तेच्या खातीर बोथ द कलेक्टर वील एक्ट, ताचेर आपले नंबर आनी एक्टिवेट केला, जेणे करून हायकोर्टाचे अशें डिसिजन कोणाकूच जावचें ना। आनी दुसरी गजाल जी आसा पळय म्हणजे गव्हर्मेंट इरेग्युलर आसतलें रेग्युलर करपाच्या विचारधीन आसा, ताच्या खातीर मागीर ते कोमुनल आसतले किंवा आपले ओन प्रॉपर्टीज आसतले, ते वेरियस इश्यूज आसा। ओके, ते करपा खातीर आमी नवीन ऑर्डिनन्स किंवा बिल हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा। बट ताज्या पयलीं आमी हायकोर्टाक कितें कम्प्लाय करपाक जाय पळय ते हायकोर्टाक कम्प्लाय करतले, त्या हायकोर्टाक आमी सामकें जे इल्लीगल आसा ताजेर एक्शन आमी घेवपाक सरकार तयार आसा, सो दॅट तेजेर एक्शन कितें आसा ती जातली। पण इरेग्युलर आसा पळय ते रेग्युलर करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न। एक्वायर्ड रोडान आहा पळय न्ही रे, त्यो एनक्रोचमेंट करपाक मेळच्यो ना, आनी एक्वायर्ड रोडाच्या प्रॉपर्टीज जर आसत जाल्यार लोकांनी ते स्वताहून काडचे। येणावळ मंत्री बाबूश म्हणटा बांदकामां मोडूंक कोर्टाची ऑर्द ना, रिपोर्ट दितले। See, there is some miscommunication actually amongst them. AG had basically clearly explained to the director of Panchayat and I think DMA also was present what basically is their role and what they need to do. That's it. घरा कोणाची मोडचे ना, फक्त रिपोर्ट तयार करता। घरा कोणाची मोडपाचे प्रश्नच येता। सो रिपोर्ट तयार जाल्या उपरांत घरा वाचोवपाक कितें प्लॅनिंग? No, that after that government will take a decision. पंचायत मंत्री माविन म्हणटा गोंयकारांची घरां साल्वार करूंक यत्न। We are going to abide by the High Court order. Paramount importance is structures along the highway impacting the road widening. That High Court has had to act immediately. Which orders have been given, which already authorities are acting. Other houses, there is nothing which says that they have to be cleared or demolished or any such thing. All that it says, it has to be taken to its logical conclusion. So government is seized of the matter.
It will see that hardships are not caused to our local Goans especially who have their houses, and if steps are to be taken to bring in a law or a legislation, we'll bring that. आयचे बसकेंत एजी देविदास भंगमान कोर्टाची अर्दीचो अर्थ विस्कटावन सांगलो. वेगवेगळ्या कायद्यांत ऑर्डिनन्सा वरवीं दुरुस्ती हाडून घरां वांटोवपाचें थारला. पंचायत कायदो कोमनिदाद कोड आणि टीसीपी कायद्यांत दुरुस्त्यो करतले. गोवा रेग्युलायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चर कायद्यातूय दुरुस्त करतले. रस्ते कडेची सरकारी जागेवेली सोडल्यार हेर सगळीं स्ट्रक्चरां वांटोवपाचो यत्न. फुडाराक बेकायदेशीर बांदकामां जावची न्हय म्हूण नवीन कडक नेम हाडटले. कारवाय करपाचे अधिकार पंचायत पालिका कडच्यान जिल्लोधिकाऱ्या कडेन दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2022चे वेंचणुके उपरांत सुमार 3 वर्सांनी आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार बीजेपीचे कार्यावळींत वांटेकार. म्हाका घर प्रवेशाची गरज ना, हांव घरांतल्यान भायर सरिल्लो पूण दुसऱ्या घरांत वचूना, पार्सेकार उलयलो. उमेदवारी खातीर दुखाविल्ल्या पार्सेकाराच्या घर वापसीचेर प्रस्नचिन्ह. 2027 मांद्र्याक कोफुसांव. खासा रिपोर्ट. 2022तली वेंचणूक आनी भाजपा मुखार उमेदवारी वांटपा विशीं आशिल्ले प्रस्नचिन्ह सगळ्यांनी पळयला. कांय पोन्न्या फुडाऱ्यांक कडेक दवरून नव्या उमेदवारांक वांगडा घेवन भाजपान रणनिती थारायली. चडशे कडेन येस आयलें, मात कांय कडेन अपेस. सगळ्यांत व्हडलें अपेस आयलें ते मांद्रे मतदारसंघात. मांद्रे मतदारसंघाची उमेदवारी दयानंद सोपटेक दिली आनी गोंयांत भाजपाची बुन्याद घालपी पोन्नो कार्यकर्तो आनी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार दुखावलो. ताणें भाजप त्याग करून अपक्ष वेंचणूक लढयली. मात दोगांच्या झगड्यांत मोगोक जैत मेळ्ळें. जी तारोलकर मांद्र्याचो आमदार जालो. वेंचणुके उपरांत पार्सेकार 2 वर्सां राजकारणांतल्यान मातसो पयस दिसलो. मात आतां 2027च्या वेंचणुकेक 2 वर्सां उरल्यात आनी पार्सेकार भाजपाच्या एका कार्यावळीत दिश्टी पडलो. हांव घरा भायर सरलोलो किंवा बाजूक सरलोलो, हेचो अर्थ हांव खंयच्या दुसऱ्या घरांत वचूंक ना. हे जाणा तुमी. पूण दुसऱ्या घरांतले येवंक सोदता न्हू तुमच्या हितून? घरप्रवेश म्हाका म्हणटा घरप्रवेशाची गरज ना. तशें न्हू, पूण दुसऱ्या घरांतले तुमच्या हितून येवंक सोदता न्हू? डायरेक्ट एंट्री तुमची म्हणटा तुमी? येयल्या तुमी म्हाका एंट्री कित्याक घरान आसा तुमी? डायरेक्ट सो तुमी बीजेपीचे? अशें उलोवप आसता. हांवें 2 वर्सां उरला न्हू इलेक्शनाक. सर ह्यो पब्लीक जायना, पूण प्रेस कॉन्फरन्सूच आपोवन दाखयता न्हू मागीर. लोक आसात तांकां ना विचार. तुका विचारता तुमी केन्ना येता? येवपाचें आसा पूण केन्ना येता? जेन्ना अटलजीचो विशय येता तेव्हा सगळी दुखणी ही कुशीक घेवता. मजगती दामू नायकान प्रदेशाध्यक्ष पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत दुखावल्या पोन्न्या कार्यकर्त्यांक परत हाडूंक यत्न केल्यात. कांय प्रमाणात ताका येस येता. कांय दिसां पयलीं मांद्रे भाजपाचें कमळ फुलतलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलोवन गेलो. मात 2027च्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पळयल्यात उमेदवारी वांटपा वयल्यान परत बोवाळ जावंये. सद्याचो मोगोचो आमदार जीत आनी मुख्यमंत्र्याची इश्टागत सगळ्यांक खबर आसा. जीत भाजपात येवये म्हूण चर्चाय सुरू आसा. तेवटेन भाजपाचो दयानंद सोपटे आपलें काम करीत आसा. पार्सेकार म्हणटा आपल्याक गृहप्रवेशाची परत गरज ना. हें सगळें पळयल्यार 2027 कोणचें फावतलें, कोण दुखावतले हाचेर व्हड प्रस्नचिन्ह. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2 वर्सां पयलीं एक बांदकाम मोडपाक कळाव केल्ल्यान येणावळ खात्याच्या कांय अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जातली. बार्देजांतल्या कोर्टान खंय बांदकाम मोडपाचो आदेश दिल्लो, मात कळाव जाल्ल्यान कोर्टान जबाबदारी निश्चित करूंक सांगल्या म्हूण येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. We have not taken summons. There was some matter which was as far as the court had orders for demolition. Different matter, no? Yeah, different matter, and that has been demolished 2 years back. But then afterwards, because there was a delay, the High Court basically has asked to fix the responsibility of why the delay has taken. So that is the reason. I think revenue the revenue secretary is the one who is basically doing the monitoring, who is basically told to find to fix the responsibility. स्मार्ट सिटीच्या काम बाबत ते सगळ्यांकूच दिसता. खुद बीजेपीचो पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात उलयलो. आमी 30 मे मेरेनची डेडलायन दिल्या. तांच्या कामांचो आतां वाज आयला अशें महापौर उलयलो. तांणी बेगिनात बेगीन काम सोंपोवन वाटेक लागचें, मात आदीं आमकां सगळें काम पुराय जाल्लें जाय म्हूण रोहित उलयला. स्मार्ट
सिटीचें काम सोंपून सोंपना. डेडलायनीचेर डेडलायनी वाडत आसात. आमी 30 मे मेरेनची डेडलायन दिल्या. तांच्या कामाचो आतां वाज आयला म्हण महापौर रोहित मोन्सेरात उलयलो. I was late for this meeting also. I was with those smart city people today also now. A lot of people have issues with their finishing work. So I told them at least March, April now. Sometime in May, the 1st of May, I have told them that we will take one round of the full city. We will check and see if any single paver has been not been kept properly, or if the edges are broken or drains are broken. We have given them deadline at least till the 15th or 30th May to rectify everything. We also now are fed up of all of their work. They should be out of the city now. Even 18 June Road also, according to them, they are not doing 18 June Road also now. So we have to check and see what issues will happen in the monsoon, because that drain connectivity has not been done. So we want to write. But why they are not doing 18 June Road? I don't know exactly. That MD will give you a proper answer. I think time must be their issue. It's not coming in smart city? No, they have de-scoped that thing. Or they're planning on de-scoping it or whatever. So I've heard, so they have not gotten instructions to do that work yet. Because if they start 18 June, it will take a minimum of 1 month, 1.5 months or 2 months. It is a very long stretch. You're talking about from Pharmacy College till this thing, till our building over here. That is a Every very... time there is a waterlogging issue. No, but that is our concern also now, no? See, a lot of those drains also were diverted, I think, onto 18 June Road, which is why it's flooding so much. Now the main point of the smart city was to do the 18 June Road, so at least that whole connectivity would be made. Now that is not being done also. So we have to check and see now which other department can get the work done if they are not doing it. So these are questions you should ask the MD also now. At the same time we want them gone, but at the same time we want the work to be done also. Now what is the point of doing it otherwise? प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. कर्नाटक सरकारान म्हादयचें उदक मलप्रभेंत वळोवपाच्या निर्णयाचो विरोध करून खानापूर तालुक्यांतले पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट एकठांय. खानापूर भव्य सभा म्हादयचें उदक हुबळी धारवाड व्हरपाक दिवचे ना. शेतकार एक्टिव्हिस्ट तेमाक खानापूर सभेची नेटान तयारी सुरू. Tomorrow, on the 9th, we all are meeting in Khanapur. We will be having a meeting at Lokmanya Hall at Khanapur at 10:30 in the morning. All the citizens from Khanapur and Belgaum will come together to make a resolve that we will protest the construction of these dams in eco-sensitive region 1. The government is proceeding with this kind of a preemptive action without having any forest or statutory clearances of environment and of other nature to the Bhandura, Kalsa and Haltara project. We strongly oppose this move and we will make our resolve tomorrow. खानापूर तालुक्यातल्या करंबळ हांगासरल्या 16 शेतकऱ्यांच्यो ज्यो जमिनी आसात, सुपीक जमिनी आसात, त्यो जमीन संपादीत करपाची प्रक्रिया आसा ती चालू केल्ली आसात. तेज्या विरोधात आता खानापूर तालुक्यातले शेतकरी आणि पर्यावरण प्रेमी आसात ते एकवटले आसात आणि तेंच्यांनी फाल्यां 9 एप्रिलाक खानापूर हांगासर बैठक दवरलेली आसा. बोंडला झू बंद करपा विशीं संबंधीत ऑफिसरान म्हाका कांयच सांगिल्लें ना. राना मंत्री विश्वजीत उलयला. हे विशीं स्पश्टीकरण मागला. ज्या अधिकाऱ्यान हो निर्णय घेतला ताचेर एक्शन जातली. हे विशीं नियाळ घेवपा खातीर बसका घेतलो म्हूण मंत्री सांगता. दुसरे वटेन बोंडला येवपी पर्यटक झू बंद म्हूण बेजारून परत चल्ले. कांय दिसा सावन बोंडला झू बंद आसा. मात हे विशीं कसलीच कळवणी दिवंक नाशिल्ल्यान पर्यटक निर्शेवन परत वतात. जाल्यार झू बंद करपा विशीं संबंधीत ऑफिसरान कांयच सांगिल्लें ना म्हण फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे उलयलो. हांवें एक एक्सप्लेनेशन मागला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडल्यान. जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हाका बी तेणी रिपोर्ट घालूंक ना. आयज आतां नोट घातल्यान मिटींग आपयल्या आनी तो रिपोर्ट मागीर हांव मुख्यमंत्री कडेन हांव सबमीट करतलो की कितें चल्लां आनी कितें जालां त्या झून, कितें तरी ते डिजीज कितें तरी जाल्लें. Whichever officer has not reported to me, I will see that the recommendation and for strict action, I will send a note to the Honorable Chief Minister so that he can accordingly take action. Department has to be vigilant. I am the Minister for Forest. म्हाकाच फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून तुम्ही जर सांगून आनी ऑटोमॅटिकली आपले ओन झू बंद करून दवरल्यार कोणाकूच खबर ना झू भितर कितें चल्लां तें. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज माय डिपार्टमेंट, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आय एम टेकिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑन दिस टुडे इटसेल्फ. मजगती प्रुडंटान बोंडला झूत वचून थंय येवपी लोकांकडेन भासाभास केली. आयज आमी आसात बोंडला आनी आमी मुद्दाम जावन फाटल्या फावटी आमी जेन्ना बोंडला आयिल्ले तेन्ना पयले की हांगासर बोंडला झू बंद म्हणून बोर्ड मारलेलो आसा गेटीचेर. लोक हांगासर म्हापशेच्यान, वारकाच्यान जावं पणजेच्यान लोक हांगासर येता सुटी पडलेल्या कारणान आनी हांगा गेटीर येतकूर तांकां म्हणटा की बोंडला बंद आहा, ते रिटर्न वयता.
तू खंयच्यान येयला आतां हांगा बोंडला? पळोवन येयलो आमी झू पळोवपाक. 2 पटे येवन गेलो आमी. 2 पटे पण आमकां झू बंदच मेळालो आनी तेंकां आमकां सांगू बी ना केदी चालू करतलो केदी चालू करूना. कुठे म्हणतात जनावर प्रॉब्लेम आहे काय म्हणतात कोणी ही असंच आहे तसं. पण स्पष्ट काय नाही अजून. स्पष्ट काय सांगेना झालं ते. आणि असं तुम्ही वेबसाईट वगैरे तुम्ही बघितली होती त्याच्यावर? मध्ये पेपरमध्ये देतो म्हणून सांगितले, पेपरमध्ये पण दिलं नाही. काय नाही, काहीच दिलं नाही. सो म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट अशें कित्याक करता, लोकांक सांगूंक तरी जाय, वेबसायटीचेर तरी घालपाक जाय की कित्याक लागून बंद आहा, केन्ना पर्यंत चालू जातले. ड्रग्स प्रकरणात अटक जाल्लो इस्रायली नागरीक अटाला खंय व्हॅलीड डॉक्युमेंट नासतना गोंयांत रावतालो. एंटी नार्कोटिक्स सेलान दिल्ले कागाळी उपरांत अणजूण पुलिसांनी यानीव बेनायम उर्फ अटाला आड FIR नोंद केल्या. ताचे कडेन आधार कार्डूय मेळिल्ले. शेनवारा अटालाक 8.5 लाखां वयर मोलाच्या ड्रग्सा सयत शिवोले अटक केल्ली. घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. MPAच्या स्टेवडर संघटनेच्या आणि हेर संबंधित संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांमुखार पोटाचो प्रश्न. MPAत प्रायव्हेटायझेशनाक लागून आता पयलींच्या कामगारांक खंय फक्त 2च बर्थाचेर काम मेळटले. मुख्यमंत्र्याकूय कामगारांनी निवेदन दिला. मुख्यमंत्र्यान विशय समजून घेतला. मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन इशू तडीक लावपाचे उतर दिला, ना जाल्यार रस्त्यार. I represent the Marmova Stewarders Association. Stewarding forms a very important role in the cargo handling, import and export. And through us, we employ a lot of labor, supervisors, crane operators, and other kind of specialist workmen. And also, through us, machinery, truck operators, all are with us. And now suddenly, there are only 2 berths available for all of us to work on. And we have made many representations to the port that, our livelihood and our workers, mainly our workers' livelihood will be affected. ब्लॉक 10 आणि 11 आणि आमकां इवन 10-11 दोन बर्थ असले थंयच आमी आमचे लोकल स्टुडंट्स काम करतात आणि आमी खंय मिड स्ट्रीमान काम करना. आता सध्या माझे लेबर सगळे घराडे भरलेले आहा. सो आता अशें जाल्लें की 2 दिसाच्यान आमचे गाडयो सध्या बंद आहा. आमी बंद दवरलेले सगळ्यो गाडयो आणि ते आपले पयलींच तेंचे 10 व्हडले डंपर आहा, ते बी भायले नंबर के गाडी. आणि तांकां तेंचे GL नंबर, एक्चुअली GL नंबर कोणाक मेळना. हांगा GL नंबर फक्त 6 व्हिलरांक मेळटा एज पर द ओल्ड. सो आतां कितें जाल्लें आहा की तांकां ते आनीकूय गाडयो हाडपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळ्ळा. सो दॅट बाकीचो भितरलो धंदो पळय आहा जो आमी ट्रान्सपोर्टर करताले ते टोटली आमचे कडल्यान काडून घेतले. रिक्वेस्ट दॅट let it run as it was running earlier. Keep it open for all students so that everybody live and let live. That everybody survive. Now CM sir has said, Honorable CM sir has said he is going to call for a meeting and come to some solution. So इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टाची वीज खात्याच्या ईक 3 सप्तकांची जापीक नोटीस. अंडरग्राउंड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क काढून उडोवपाचे आणि लुकसाण भरपाय आणि भाडे भरपाचे म्हूण लायटीच्या खात्याच्या ईन अर्द दिल्ली. याचिकादारांनी ईची ही नोटीस रद्द करची म्हूण मागला. अशी अर्द दिवप खंय ईच्या अधिकारांत येना. थिवी MIT युनिव्हर्सिटीक RGPचो विरोध. सरकारान कोलवाळे IDCन पयलीं गोंयकारांक जॉब दिवचे, मागीर आश्वासनां दिवची. मनोज परब उलयलो. IDCन खंय भायले भरल्यात. सरकारान थिएच्या लोकांक फटयले. नॉन टिचींग नोकऱ्यो 100% थळाव्यांक म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. त्या उपरांत RGPचो आवाज. थिए MIT युनिव्हर्सिटीत नॉन टिचींग नोकऱ्यो 100% थळाव्यांक कांय जाण राजकीय स्वार्थाक लागून युनिव्हर्सिटीक विरोध करतात. मुख्यमंत्री काल थिए एका कार्यावळीत उलयलो. ह्या आश्वासना उपरांत RGPचो सरकाराचेर फार. आता 2 लाख स्क्वेअर मीटर जेन्ना जमीन एका युनिव्हर्सिटीक दिता तेन्ना थंयचे जे लोकल्स असले त्या लोकलांक तेंच्यांनी विचारूंक ना. थंयचे जे गांवकार असले नाजाल्यार थंयचे जे ग्रामस्थ असले, थंयचे जे विलेजर्स असले तांकां कन्सल्ट करूंक ना. काल जेन्ना CM थंय गेलो थिए तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केले की युनिव्हर्सिटी येतली. युनिव्हर्सिटी येयल्या उपरांत थंयचे जे लोकल आसा आमचे थिएचे तांकां नोकऱ्यो मेळटले. ते सुद्दां कितें
नॉन टिचींग स्टाफ जो आसतलो म्हटल्यार फाल्यां थंयच्यान गार्डनिंग करपाचें, थंयचे टॉयलेटी धुवपाच्यो, थंयचे सारण मारपाचें, हे थंयचे पुसपाचें, क्लिनींग करपाचें, हे मॅक्झिमम जॉब जे आसा जशे मोपा आमचे भुरगे करता, जशे आयुष हॉस्पिटलान आमचे भुरगे करता, बायलां करतात, तसलेच नोकऱ्यो हांगा आमकां हे युनिव्हर्सिटीन दिवपाची प्रॉमिस काल सीएम प्रमोद सावंत दिवन गेला. तेणे थिएच्या भुरग्यांक हांगा आमच्या कितल्या कंपनीनी हांगा कितलेशे 137 प्लॉट्स आसा थिवे इंडस्ट्रियल इस्टेट, हांगा 37. हेतूंतल्या खंयच्या इंडस्ट्रीन गोंयकार कितले आसा नाल्यार गोंयकारांक कितें हांगा प्राधान्य दिवपाक जाय, प्रेफरन्स मेळपाक जाय जाल्यार खंयसरूच तेंच्यांनी बरयल्लें ना, खंयसरूच तें ना. कोलवाळचो अर्दो गांव हो मायग्रंटांक तेणी विकलेलो आसा, तांकां वोटिंग कार्डां दिल्लेली आसा. आतां तो थिएच्या कोमदाद लँडाचेर जशी लालाकी बस्ती आसा, लालाकी बस्ती डेमोलिशन आजून जावंक ना. रामनवम जाले, रमजान जाले, सगळें जालें, पूण आजून डेमोलिशन जावंक ना. कितले थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेट नाल्यार कोलवाले इंडस्ट्रियल इस्टेटान कितल्या गोंयकारांक थिएकारांक काम दिलां तें, आनी मागीर तुमी युनिव्हर्सिटी हाडची. आयज जर तुमच्या कडेन डेटा ना हांगा कितले लागले म्हणून तुमी खंयच्या तोंडान सांगता की गोंयकारांक थंय काम दितले, थिएकारांक थंय काम दितले. थिएकारांक प्लॉट ना रावपाक, घर ना रावपाक, आनी तुमी आतां सारण मारपाचें आनी टॉयलेटी धुवपाची कामां आमकां दिवपाक सोदता, नॉन टिचींग स्टाफ आमकां घालपाक सोदता. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. बीजेपीन गोंयान रामराज्य न्ही रावण राज्य हाडला. भोमकारांची सरकाराचेर टिका. भोमा ते ओल्ड गोवा 4 लेन हायवेक केंद्रान 1000 कोटी मंजूर केल्या म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन ट्वीट केल्ले. सरकार खंय अत्याचारी ह्या लढ्याक भोमकारूच न्ही पुराय गोंयच्या लोकांची गरज. भोमकारांचो गोंयकारांक उलो. हे लोक समर्थता या सरकाराक पयसो विचारपाक. आयज पर्यंत 2.5 वर्सां या सरकारा कडेन आमकां प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक एकूय जालें ना. भोमा ते ओल्ड गोवा 4 लेन हायवेच्या कामाक केंद्राकडच्यान निधी मंजूर केल्ल्याची केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन ट्विटावरवीं माहिती दिल्ली. 7 किलोमीटर रस्त्याक सुमार 1060 कोटी मंजूर केल्ल्याचे मंत्र्यान ह्या ट्विटात म्हटिल्लें. ह्या ट्विटा उपरांत बीजेपी सरकारान गोंयांत रामराज्य न्हय रावण राज्य हाडला. हो सरकार अत्याचारी म्हूण भोमकारांनी सरकाराचेर टिका केल्या. आयज हांव गोंयच्या प्रत्येक जेणी आयज झेंडे लायल्या या बीजेपी वाल्यांनी बीजेपीचे तशे राम राज्याचे झेंडे जे घराघरांनी लायल्या त्या लोकांक आयज विचारूंक सोदता, या बीजेपीन आयज गोंयांत राम राज हाडला काय रावण राज हाडला? आमी म्हणटा रावण राज हाडला. हेजे आन्सर ह्या भोमकारां कडेन आसा. म्हाका आयज हे गोंया समोर मांडचें पडलें, कित्याक ह्या सरकाराची कर्मां आनी जो सरकार हो एक कोण एक दाखयता पूण हेची कर्मां वेगळी आसा. आनी जे मनशाक आमी निवडून दिले पळय हे आमच्या शिमे पलतडचे, हेंकां आमचे सुख दुख कांयच खबर ना. तेन्ना ह्या गोविंद गावडेन, ह्या मिनिस्टरान, ह्या आमच्या आमदारान आमकां विश्वासान घेयनासतना जो अलायनमेंट घातला तेजेर आयज तेका डिस्कशन हे लोकां समोर येवन करचें पडटलें. नाल्यार आमकां आमी खंय तरी झगडटा ते वायट दृश्टीन वांकड्या दृश्टीन झगडटा, आमी रॉंग आसा हें साबीत करचें पडटलें. आनी जे लोकांनी आयज झेंडे लायिल्ले आसा राम राज्याचे त्या लोकांच्या घराघरांनी हे भोमकार विचारून घेतले की तुमी राम राज्य हाडला काय रावण राज्य हाडला. हेजे जबाब आमकां आयज ह्या प्रत्येक गोंयच्या लोकांक दिवचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. मोपा चोरयेचे प्रकार वाडिल्ल्यान लोकांक भंय. फाटल्या 8 दिसांन खंय 2 घरां आनी गांवांतली शाळा फोडली. सोमारा कागाळ घेवन थळावे मोपा पुलीस स्टेशनार. रातया गस्त वाडोवची म्हूण मागणी. मोपा विमानतळ जाल्ल्यान खंय वाठारांत चोरयो वाडल्यात. काल एक इन्सिडेंट घडलो की मोपा एक घर फोडले. तशेंच हेच्या पयलीं सुद्दां मोपान एक स्कूल फोडले, तेच्या उपरांत एक घर फोडले. आज ही 3री घटना. तेका लागून अशे जर वारंवार घटना जर घडत जर रावले जायत जाल्यार आमकां सुद्दां सगळी जे लोक जे कामा धंद्या खातीर जे भायर खंय तरी वयतात ह्या सगळ्यांका एक धोको तयार जातलो. ह्या अनुषंगान आमी सगळे ग्रामस्थ आणि मोपा पलतळवाड्याचे सगळे आमी आयज मोपा पोलीस स्टेशनाचेर आयले. तांकां आमी एक निवेदन दिले आणि तांकां सांगले की तुमचे जे पेट्रोलिंग आहा ते रात्रीच्या वेळार 11च्या उपरांत जे कोण भायर नाका त्या गोष्टींक लागून ते भोवता आसात जाल्यार त्या सगळ्यांका तुम्ही तेची चौकशी करची, तांकां हाडून विचारचे. कारण वारंवार आमच्या गांवांत काही लोक पेट्रोल चोरतात, स्कूल फोडटात, घरां फोडटात आणि अशेच जर हे गोष्टी जर फुडें फुडें चालत जर रावले जाल्यार एक दीस असो येतलो की घरातले सगळे ज्वेलरी ना जातले. सरकारान
मुख्यमंत्र्यान सुद्धा ही ल्हान ल्हान 10 गावांक म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनां दिल्ली आसात आनी ह्या येदेशा ल्हान गावांक जर पुलीस स्टेशनांक जर समज येदेशे जर हे असले घटना जर तांकां हे जर जायनात डिटेक्ट जर जायनात जाल्यार कित्याक ही पुलीस स्टेशनां जायी हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसा. दुयेंसां वाडटात ती पळोवन एफडीएक फ्री हँड दिला. खावपाच्या जिन्नसांक कलर वापरतात, खंय भेसळ जाता ताची तपासणी करून कारवायेक एफडीए मुक्त म्हूण मंत्री विश्वजितान स्पश्ट केला. म्हापशा बाजारान एफडीएन आस्थापनांनी भोंवून नितळसाण आनी हेर गजाली तपासल्यो. एफडीएच्यो कारवायो वाडटात ताचेर विचारल्यार मंत्री म्हणटा लोकांच्या भलायकेच्या नदरेन एफडीएक कारवाये खातीर पुराय स्वतंत्र दिला. एफडीए रेट्स जातल्यो. एफडीएन आमी स्ट्रिक्टली सांगलेले आसा की सगळे नियम बी पाळपाक जाय सगळ्या लोकांनी. आर्टिफिशियल कलर्स इन व्यू ऑफ द रायझिंग इलनेसेस एंड वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. So FDA director has been very clearly given independently. I am not even asking anything to see that rates that and wherever we receive complaints, they have to be addressed immediately. Safety of the citizens of the state of Goa is utmost priority for us. FDA has been given a free hand to deal with all this and submit a report to the government. Whatever report is given to me, that I will then submit it to the Chief Minister accordingly based on exactly where, what is happening, all these things. We have to be aggressive. Media only brings it to our notice. And तुमच्याच media कडल्यान आमकां खूबश्यो गोष्टी कळपाक येता. त्यो गोष्टीचेर आमी इमिजिएटली एक्शन घेता. एंगल एंड पावर्स ऑफ एफडीए, आय हॅव टोल्ड देम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अँड टू बी विजिलंट. मजगती म्हापशा एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी वेपाऱ्यांमदी जागृताय करपाची मोहीम सुरू केल्या. मार्केटान आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें, लिगल मेट्रोलॉजी, सिव्हिल सप्लाय आणि फूड अँड ड्रग्स. प्रत्येक शॉपार विजीट करून आमी तांकां अवेअर केलें की सपोज कोणाचे लायसन्स रिन्युवलाक पेंडींग आसा ते तेंच्यांनी रिन्यू करून घेवचें. जावं फूड आयटम्स जे ते विदाउट लेबल सेल करता ताजेर प्रॉपर लेबल धाडून डिस्प्ले करून तेंच्यांनी ते सेल करचे. आनी कोणाच्या थोड्या हॉटेल्सान अनहायजिनीक आसले तांकां गायड केला की हायजीन कशें मेंटेन करप. कंझ्युमर रायट्स डे ह्या निमतान आमी फोर्टनायटली असो अवेरनेस कॅम्प्स म्हापसा सिटीन चालू केला. तेच्या अंडर आमी आज सगळे म्युनिसिपल मार्केट म्हापसाचे भोवले. आमी डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायचे लिफलेट्स जे आसा आमचे रायट्स म्हणजे कंझ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट ते तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. वर्ल्ड कंझ्युमर रायट्स डेच्या निमतान आमी कंझ्युमर अवेरनेस ड्रायव्ह चालू केला बार्देस तालुक्याच्या म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटान अलॉंग विथ आमचे एफडीए इन्स्पेक्टर आनी लिगल मेट्रोलॉजी इन्स्पेक्टर. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी श्याम सुंदर फट्टे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.